ni da pa, da sa ni da pa, ni sa ga ma ga रे. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सा रूम खाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजेकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या द्रढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. इगडीभर मावन रावन सर आमच्यो गरजो विनवनय मागणी ते सावा मोरये माये मुखांतर जेजूच्या पांयां दवरया. उगडास कर ए बोव दयाळी अंकवारी मोरये. तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनेन धैर्यखान घेवन तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. मोरये माये मुखांतर आमकां आमच्या जिवितान मेळ्ळ्या हर एका उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी तिका अर्गां दिवया. सांगात म्हणया, ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल रानये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता. व्हडा पातयेनेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कुडी
आतां मोरना